आणि आता खबरो विस्तारान आमच्या जमनीचो मालकी हक्क आमकां मेळोवचो म्हण सत्तरीतले भूमिपुत्र फाटलो कितलोसोच काळ जालो सरकाराकडेन मागणी करीत आसात। शुक्रारा हीच मागणी घेवन सत्तरीतले भूमिपुत्र रस्त्यार आंदोलन करपाक देवले। तांच्या ह्या आंदोलनाची मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दखल घेतली। तांच्यो मागण्यो मांडून निवेदन धाडून दियात, तशेंच ज्यो गजाली सोडटा तांचेर आपूण लक्ष घालतलो म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान भूमिपुत्रांक उतर दिला। RDXGOA खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। हांगा 99.9 मनशांक ओनरशीप ना खाली हे वायल्ड लायफाची आयज तुमकां जी बाउंड्री हे केल्या पळय ती विदाउट डिमार्केशन केल्ली आसा। म्हणून जे आयज इश्यू जाल्या तुमी म्हणटा फॅमिली भितर आहा तांकां आमी रिहेबिलिटेट करतले, त्या पेक्षा जनावरां रिहेबिलिटेट करपाची। कित्याक हो प्रश्न तुमच्या सावंत कमिटीनच सांगलेले आसा की आमी बाउंड्री गांवाचे गांव आमचे भितर घातलेले आसा। 56 गांव आहा ते सफर जाता तेन्ना ओनरशीप आमचो मेन इश्यू आसा। आणि आयज धनगर बांधवांनी जो कायदो हातीन घेतला आमकां दिसता वाघ हो आमचो राखीव प्राणी आसा, पण जेन्ना 2-3 इंटिमेशनां दिली तरी आसतना कांय तेजी दखल घेतली ना। जे निवेदन आसा तुमी धाडून दियात, ओके ते धाडून दियात, हांव पळयतां केन्ना तरी तुमकांय आपयतां। ओके तुमचो स्थानीक आमदार आसतलो ताकाय विश्वासान घेवन तुमच्यो ज्यो समस्या सगळ्यो सोडपाक जाय, ज्यो सुट्टल्यो हांव परत सांगता, म्हणजे आमकां दोनूय गजालीचो समतोल राखून आमकां हाजेर सोल्युशन काडपाक जाय। बट निश्चितच की तुमचेर वायल्ड लायफ सेंच्युरी जाली हेजो अर्थ तुमचेर अन्याय जातलो असो न्ही। तुमच्या जमनीचो विशय आसतलो, तुमच्या घरांचो विशय आसतलो किंवा तुमचे बाकी सगळे विशय आसतले। हे सगळे विशय सोडोवपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे ज्या पद्दतीचें सोल्युशन काडपाक मेळटलो, आमचो स्थानीक हांगा आमदार मंत्री आसा किंवा आमचो काणकोण आसतले किंवा बाकी सगळे कडेन आसतले, सगळे जाण जेका वायल्ड लायफ सेंच्युरी लागता तेका बरोबर घेवन तुमचे विशय सुट्टले। हांव इतकेंच सांगता, त्या खातीर तुमी म्हणजे एकूच गजाल आसा की रस्त्यार येवन आंदोलनां करून विशय सुटचे ना। म्हाजी तुमकां विनंती आसा तुमी योग्य हे जे आसा निवेदन जे आसा हे निवेदन दिवचे, परत तुमकां केन्ना तरी ह्या विशयाचेर आमी आपयता। हरिचंद्र गांव म्हाका सत्तरी भूमिपुत्र संघटना जेन्ना स्थापन केली तेन्ना माझ्या टोटल 70 बांधवांनी म्हाका हे भूमिपुत्र संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून नेमलो आणि हांव मी भूमिपुत्र स्वताचो आसा आणि आमच्यो जमनी आमच्या नांवार ना। सगळे फॉरेस्टाचे हें करप 61 येयल्ले सरकार आज मालक जाले आणि आमचो भूमिपुत्र मालक ना। तेजेर आमी आवाज उठोवपाचो केलो तेन्ना म्हाका एकच आज अभिमानाची गोष्ट सांगता ह्या आमच्या धनगर बांधवांक आमच्या जमनीच्या बद्दल आमचे केशी घातलेले आसा। त्या केशीच्या बद्दल हांगा आमचे ही जनता सगळी भूमिपुत्र जनता ती तांकां कित्याक आमचेर चौगाचेर कित्याक केशी घातल्या की आज टोटल आज आमच्या सगळ्या 70 बांधवांचे तेंच्यांनी केशी घालच्यो ह्या खातीर लोक आमची ही सगळी जनता जमलेली आसा। म्हाका अभिमानाची गोष्ट दिसता की आमच्या प्रतिनिधी हांगा कोण येवंक ना, पण आज गोंयचो मुख्यमंत्री हांगा येवन येयलो। आमी तेज्या केन्नाच विरोधान ना आणि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आमचो येवन आमच्या भूमिपुत्राची दखल घेतली। हांव ताका धन्यवाद म्हणटा आणि तेजें अभिनंदन। आनी म्हाका हांव लोकांक म्हाज्या भूमिपुत्रांक हांव आश्वासन दिता की तेणी आमकां एक निवेदन दिवन सांगलां आपूण तो एसामनीत कायदो पास करता आणि तुमची मालकी हक्क तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो, इतले तुमी आपल्याचेर विश्वास दवरात। ताका लागून आमी तेजे धन्यवाद मानता। रणजीत राणे आज जे मुख्यतः आंदोलन झालेलं आहे त्याचं कारण म्हणजे भूमिपुत्र जे 4 आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि त्यांना बेल आउट करण्यासाठी आज आम्हाला प्रोड्यूस केलेलं। आमचा प्रश्न असा आहे की फक्त 4 लोकांना तुम्ही आरोपी का केलं आहे? कारण 5 नंतर जे काय तिथं घडलं ते असं म्हणतात की त्यांची नासधूस झाली, त्याला आम्ही जबाबदार नाही। 5 नंतर आम्ही पीसफुली जेव्हा आमचा मोर्चा संपला त्याच्यानंतर त्यांनी सगळं आपलं सामान वगैरे फॉरेस्टने काढून आमच्यावर एक कुभांड घातलेलं आहे आणि रचून 4 लोकांना। तर आमचं म्हणणं आहे 4 नाही, इथं जे सगळे भूमिपुत्र आलेले आहेत त्या सगळ्यांना तुम्ही आरोपी करा आणि 70 सगळी तुमची जर ताकद आहे तर 70ला सगळ्या तुम्ही हात ठेवा। आंदोलन हे चालू दवरतले। आम्ही कितल्या फावटी रस्त्यार येवपाक पडल्यार रस्त्यार येतले, जेन्ना मेरेन 70 मालकीचो प्रश्न सुटाना तेन्ना मेरेन आमचे आंदोलन चालू दवरतले। आम्ही सरकाराचे आणि मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद मागता की तेंच्यांनी हांगा येवन आमकां आमच्या आंदोलनाची दखल घेतली।